नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। बीच क्लिनिंग स्कॅमाची चौकशी रोखडीच परत अँटी करप्शन ब्युरो कडेन चौकशी सीबीआय कडेन दिवपाचे सरकारान टाळ्ळे। हाचे पयलीं एसीबीनूच दिल्ली क्लीन चीट। डीआयजी विमल गुप्ताच्या कथित ब्रायबरी केशीत पीएसआय देवयानी आंबेकर आणि कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकार सस्पेंड। नव्यान तपास करपाक पोलीस सोमारा नेमतले तपास अधिकारी। सेजाच्या कोडली मायनीर डंप लेवल करताना कोसळ्ळो, एकलो कामगार पोनात चिड्डलो। फायर ब्रिगेड कुडचडे पोलीस स्पॉटार। उदरगतीचे दावे करपी गोंयांत अजूनही लोक जगतात काळोखातूच। मलपण 70च्या हरिजन वाड्यार सरकाराचे एलईडी सोडूच सादी लायट ना। वर्सां जाली मेळ्ळी फक्त कनेक्शनाची आश्वासना। गोंय हेल्थ हब जावचो म्हूण करतलो यत्न। आयुष मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा 2 वर्सांत हजारां मायज कोटीचे हॉस्पिटल धारगळे जातले उबे। कोट्यांनी रुपयांच्या बीच क्लिनिंग स्कॅमाची चौकशी रोखडीच अँटी करप्शन ब्युरो कडेन दिवपाचो निर्णय सरकार घेवंक शकता। लोकायुक्तान बीच क्लिनिंग स्कॅमाची चौकशी परत करची वा ती करपाक सीबीआय कडेन दिवची अशी शिफारस केली। सरकारान हे प्रकरण सीबीआय कडेन दिवपाचे टाळ्ळा। ज्या एसीबीन हाचे पयलीं ह्याच प्रकरणात क्लीन चीट दिल्ली त्याच एसीबी कडेन परत ह्याच केसीचो तपास दिवपाच्या निर्णयाचेर सरकार पावला। आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळकराचेर हे स्कॅम केला म्हणून आरोप जाल्यात। गोयच्या लोकायुक्तान आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक कोट्यांनी रुपयांच्या बीच क्लिनिंग स्कॅमात दोशी धरला। लोकायुक्तान आपल्या रिपोर्टात या स्कॅमाची चौकशी एसीबीक दिवची म्हणून सरकाराक शिफारस केल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्ल्या माहिती प्रमाण सरकारान ही शिफारस मान्य केल्या। बीच क्लिनिंग स्कॅमात आदलो पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराचेर आरोप करून आदोगाद आयरिश रॉड्रिगीजान हे प्रकरण लोकायुक्ताकडेन व्हेल्ले। आरोपांक परवरेचो आमदार रोहन खंवटेनूय तेंको दिल्लो। स्कॅम आदल्या बीजेपी सरकाराच्या काळात जाल्ले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार एसीबीन हाचे पयलीं केल्ले चौकशेत मंत्री परुळेकाराक बीच क्लिनिंग स्कॅमात क्लीन चीट दिल्ली। आता त्याच एसीबी कडेन पर्रीकार बीच क्लिनिंग स्कॅमाची चौकशी करूंक दिता। मात ह्या स्कॅमाची चौकशी सीबीआय कडेन दिवपाचे परत एक फावट सरकारान टाळ्ळे। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। डीआयजी विमल गुप्ताच्या कथित ब्रायबरी केशीत गोंय पुलिसांनी पीएसआय देवयानी आंबेकर आणि कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकाराक सस्पेंड केल्यात। कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकारान पीएसआय देवयानी आंबेकराची डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सेटल करपाक म्हूण डीआयजीक दिवपाक देवयानी कडच्यान 40,000 लांच घेतिल्ली म्हूण आरोप। गोंय पुलीस आता ह्या प्रकरणाचो तपास करपाक सोमारा तपास अधिकारी नेमतले। गोंय पुलिसांनी पीएसआय देवयानी आंबेकार आणि कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकाराक शेनवारा सस्पेंड केल्यात। पीएसआय देवयानी आंबेकारा कडल्यान कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकारान तिची डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी सेटल करपाक म्हूण 40,000 रुपया डीआयजीक दिवपाक म्हूण घेतिल्ले अशी प्रायमा फेसी केस। ह्या प्रकरणा उपरांत पीएसआय देवयानी आंबेकार वायरलेस डिपार्टमेंटात जाल्यार कॉन्स्टेबल चेतन मोरजकाराक आयआरबीत ट्रान्सफर मारिल्लो। आता ह्या प्रकरणाच्या फुडल्या तपासाचेर एका सिनियर पुलीस ऑफिसरान प्रुडंटाक सांगिल्ले प्रमाण डीआयजी विमल गुप्ताचे कथित ब्रायबरी केशीचो तपास करपाचे गोंय पुलिसांनी थारायला। ह्या तपासात दुबावितांकडल्यान अडचणी येवच्यो न्ही आनी पुराव्यांकडेन छेडछाड जावची न्ही म्हूण तांकां सस्पेंड केल्यात। गोंय पुलीस आता सोमारा ह्या प्रकरणाचो तपास अधिकारी नेमतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सेजाच्या कोडली मायनीर डंप लेवल करताना कोसळ्ळो, थंय काम करपी एकलो कामगार पोनात चिड्डलो। फायर ब्रिगेड कुडचडे पोलीस रोखडेच स्पॉटार पावले। ह्या कामगाराक सोदपाचो यत्न राती उसरा मेरेन चालू आशिल्ले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जो कामगार पोनात चिड्डला ताचें नांव मनोज नायक कळंगुटकार म्हूण कळटा। तो खंय रावपी खांडेपारचो।